शुक्रार 4 जुलै 2025 भाग्यवंत एलिझाबेथ पोर्तुगालाची मुखेल वड मुझे फाटल्यान ये नियाळाक आधार। हांव दिसपट्टी मेजार बसून काम करतना जायते लोकांक पळयता। तोंडार तांच्या राग, हुस्को दुडवांचो प्रश्न, संवसाराच्यो राटी, दूख, कोश्ट आदी। जेन्ना लोकांक भेट्टा तेन्ना कांय म्हाका किकोंट करून वेतात, थोडी वायट उतरां पाचारून परततात। ह्या मेजार इतलीं वर्सां हांव बसलां, पूण अशें समाधानाचें तोंड केन्नाच हांवें पळयलें ना। हो म्हजो कारबार दुडवांचो, तरूय लोक केन्नाच समाधान आसोना। पूण एक दीस म्हाका समाधान मेळ्ळें जेन्ना ताणें म्हाका हांसतें तोंड दाखयलें। शांती म्हाका फावो जाली। एक उज्याची कीट कशी म्हज्यांत पेटली आनी ताणें म्हाका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यो। हांवें सगळें सांडलें आनी ताचो फाटलाव केलो। ह्या आपोवण्यांत कितें आमी शिकता? वेगळीच भेट आसली। जेजूचो आवाज, एक नवसुर्णेचो जिवीत बदलपाचो आवाज जालो। हांसतें तोंड मुर्शांचें काळीजूच चोरून व्हरता। पिसो कसो मनीस फाटल्यान वेता। ओनीत दिवपी वागणूक, शांतीची आनी मोगाची उतरां ती ओनीत करतली न्हय। विचार आनी जबाब नासलो, भासाभास जायना, पूण स्फूर्ती, उत्तेजन आनी शक्ती थंय आरपार जाता। सोपूर्ण सावळी ताची, वेगळीच भेट। दोळे दिपकवतात, सगळें सांडून फाटलाव करूंक वेता। मातेव आनी पोर्तुगालेची भाग्यवंत एलिझाबेथी भाशेन सगळें सांडून कसलोच विचार करिनासतना, वेगळेपण पळयनासतना, संवसाराचे धास्तीक पळयनासतना जेजूचो फाटलाव करची गरज आसा। म्हजो थाराव, संवसाराचे राटींनी, प्रस्नांनी आनी आडकोळींनी जेजूचो ताळो आयकून फाटलाव करूंक वावुरतली।